जिल्हा पंचायत निवडणुकांक मतदान करून गेल्ले तेन्ना अशें लक्षात आयलें की थंय सुप्रीम कोर्टाचो अवमान जाला आयच्या जिल्हा पंचायती इलेक्शनाक निवडणुकांक। सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आसा की सगळ्यो पार्ट्यो जेन्ना मतदानाक वता किंवा खंयच्यो पार्टी ज्यो इलेक्शनान सामील जाला त्या पार्टी बरोबर एक नोटा म्हणून एक स्लॉट दवरचो पडटा। जशें आमी फाटल्या असेंब्ली इलेक्शनाकूय पळयलां की नोटा म्हणून एक बटन आसता आनी जांकां नन ऑफ द अबाव म्हणजे जांकां ते जितले कॅन्डिडेट रावल्या ते दिसना लायक मतदानाच्या तांणी तो नोटा बटन दामप आसता। आनी आज जर आमी पळयत जाल्यार जिल्हा पंचायत निवडणुकांक कन्विनियंटली तो अवॉयड केला, म्हणजे सोयीस्कर रित्या तो बटन दवरूंक ना, म्हणजे सॉरी बटन बॅलेट पेपरार तो स्लॉट दवरूंक ना, म्हणजे ते कॉलम ना की नोटा म्हणून कॉलम ना। आता म्हाका हांगा सांगचें दिसता की खूब दिसा पयलीं पासून आरोप जाता की इलेक्शन कमिशन जे गोंयचे आसा ते पूर्णपणे भाजप सरकारच्या हातांतले बावले जावन पडला आनी आज ताची प्रचिती आमकां आयल्या। कारण इलेक्शन कमिशनान थंय नोटा हो मेन्शन केल्लो ना। षडयंत्र पळयात आज बीजेपी कदाचित, कारण दे आर फेमस फॉर दीस, की ते कदाचित सांगता आसतले वोटरांक की थंय कोविड लोक आसा, हे आसा ते आसा, फक्त बीजेपीचेच हे लोक मतदानाक येतात आनी तांच्या मदले कोणाक दिसले की बाबा नोटा घालन जाल्यार थंय ऑप्शन ना म्हणून बीजेपीच्याच लोकांक मतदान करचें पडटा। अशें कांयशे चित्र आयच्या जिल्हा पंचायती इलेक्शनाक हांवें पळयलां आनी हांव डिमांड करता, मागणी करता की हे रि इलेक्शन करचें। तसो पळोवंक वचत जाल्यार शिवसेना गोवा राज्य हाजो पयलीं पासून जे झेडपी इलेक्शन जाता ताका विरोध आशिल्लो। हे जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा इट्स नॉट फेअर इलेक्शन आनी ते रद्द करचे आनी रि इलेक्शन घेवचें। तरी पळोवंक गेल्यार हांव मागणी करता की हे इलेक्शनूच रद्द करचें आनी झेडपीच नाका, पूण तरी आसतना एट ऑल जर इलेक्शन कमिशन आनी बीजेपी सरकार कित्याक इलेक्शन कमिशनाचो रोलूच हांगा ना, सरकार जाय ते इलेक्शन कमिशन करता। जशें आमी थोडे दीस पयलीं पळयलें की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत डेटी सांगता इलेक्शनाचो केन्ना इलेक्शन जातलें तें। म्हणजे हांगा प्रश्न पडला की डेटी इलेक्शनाच्यो कोणें सांगप, सीएमान सांगप काय इलेक्शन कमिशनरान सांगप। म्हणून आज सीएम डिक्लेअर करता, म्हणजे इलेक्शन कमिशनराचो रोलूच ना, सीएमूच सगळें डिक्लेअर करता। म्हणून हांव मागणी करता की हे इलेक्शन रद्द करचें आनी परत फेअर इलेक्शन दवरचें। कारण बीजेपीक जाय की इलेक्शन जाल्लें, बाकी लोकांक कितें लोकांचें कितें आसूं, कित्याक बीजेपी लोकांचें आयकना। तांणी ते गांधीचे 3 माकड आसा तशें केल्ले भुमिका पळय, तांकां ना दिसना ना आयकूंक येना ना ते उलयना, पूण आपले ते क्रिया करीत आसता आनी ताज्या प्रमाणे आज जर पळयत जाल्यार इलेक्शन जाला, इट इज नॉट फेअर इलेक्शन। आनी शिवसेनेची मागणी आसा की हे इलेक्शन रद्द पातल करचें आनी जर सरकाराक जाय जाल्यार परत इलेक्शन फेअर इलेक्शन करपाची ट्राय करची आनी इलेक्शन कमिशनरान पळोवपाचें की फुडलें तरी इलेक्शन फेअर जाता आनी हें इलेक्शन रद्द करचें। इलेक्शन कमिशनराक कितें अधिकार? कारण हो एक रूल आसा। म्हजो प्रश्न आसा इलेक्शन कमिशनराक की तुमकां हो अधिकार कोणें दिलो की तुमी मनमाफी मनी व्यापार करता? थंय जेन्ना रूल आसा आनी सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आसा की बाबा थंय नोटा हे जाय, जेन्ना आमी मशीन आसता मशिनान जेन्ना नोटा दिल्लो आसता तेन्ना बॅलट पेपर वोटिंगान तुमी नोटा कित्याक दिना? म्हणजे हे खंय तरी चुकला, हे कितें तरी भाजपाचे वेगळे षडयंत्र हाजे फाटल्यान आसा आनी ताज्या खातीर आमी मागणी करता जेन्ना आमी म्हणटा फेअर इलेक्शन तेन्ना फेअर इलेक्शन हें जावना। हे फेअर इलेक्शन जावपा खातीर रि इलेक्शन करचें, ही आमची मागणी आसा।